This program is brought to you by Smart Bazaar. हे देवा राखणदारा, हे देवा राखणदारा, विकत गाव, जमीन, घरा, शेता, भाटा, राना, वना, वड, पिपर, रुखा, पेडा, जमीन, जोता, दाय, राग जावा. हे देवा राखणदारा, देवा राखणदारा, भूता, खेता, वैऱ्यांग, धाक, पोट, पाणी पेजे, कागदी, विडी, रॉड, सूर, सोरो, गावचो दिवो, आलशिरो, सांबाळ, वाट, शीम, हुमरो, सगळा सांबाळ देवा. देवा राखणदारा, बावरे बाबा. आमच्यान सांगपाक जायना की हे केन्ना सुरू हें कार्य सुरू आशिल्लें. आज पर्यंत चालू आसा. म्हणजे तितून कितें आसा, आमच्या हितूनसून ह्या देवस्थानाक वांगडी म्हणून आसा. अशें हेजेर 5 वांगडी म्हणून आसा. तेंचो सगळ्यांचो कार्यभाग हांगा सगळें काम आसा, सगळ्यांचें कार्य आसा आमचें. हितून आमी मेन अशें आसा की गुरव, हितून आमचे अधिकारी म्हणटा ते देसाय. ह्या कार्यभागाक अधिकारी म्हणजे तेणें फुडें सरोन आमकां ते फुडें घेवन हें सगळो कार्यभाग करून घेवप. आमच्या भितर गुरव आमी, मागीर आमकां मेस्त आसता चारी, आनी जल्मी, आनी मागीर हितूनसून परवार आसा. हे आमी 5 वांगडी एक जावन हो कार्यभाग करता आमचो. ही आमची जी वास्तू आसा, ही सगळे आमी जे देसाय आनी आमकां हांगा प्रियोळचे देसाय अशें म्हणून आमकां वळखता. आमी सगळ्यांनी एक जावन हांगा आमी ट्रस्ट केलो, गायत्री सेवा ट्रस्ट, जगन्माता गायत्री सेवा ट्रस्ट अशें ताचें नांव दवरलें आमी. आनी आमी सगळे मेळून हांगा वार्षिक जे कितें आमचे कुलाचार आसा, जावं वर्सभर जे आमचे हिंदू पद्दतीन जे आमी कितें कितें उत्सव करता, ते थोडे उत्सव हे आमचे सगळे देसायांचे मेळून आमी हांगा करता. ही आमची वास्तू कितलीं वर्सां जालीं हें आमकां कांय खबर ना. कोण म्हणटा 500 वर्सां जालीं, कोण म्हणटा 700-800 वर्सां जालीं आसतलीं, अशें म्हणटा. वेगळे वेगळे अशें आयकूंक येता. हांवूय तशें कांय म्हाका सांगपाक म्हाका तशें जावचें ना नक्की अमूक म्हणून. आमी बी सगळें आयकत आयले. ह्या वास्तूंत चौपेट आसा, आनी चौपेटीची जी एक बाजू आसा, एक सायड जी आसा, ती पूर्ण आमचो जो हांगा अधिकारी आसा, त्या अधिकाऱ्याक आमी ही जी जागा दिल्या. म्हणजे पयलीं पासून तेजी जागा आसात ती, पण आमी ती बांदून काडून ती वेवस्थीत केल्या. म्हणजे सकयल त्या अधिकाऱ्याचें स्थान आसा, तो निराकार आसा. ताजे कांय मुर्ती हे ते आकार कांय ना ताका, फक्त सकयल एक दार आसा. केन्नाच्यान देव हांगा आसा कोणाक खबर ना. आमी जाणटेल्यांक विचारलें, पूण ते म्हणटा आमकां खबर ना म्हणून. पूण ख्याती म्हणजे कितें, तें दातें दिसता न्ही, तें अशें म्हणटा की रातचे जर थंय तांदूळ दवरले जाल्यार सकाळीं पीठ जावन येतालें. तें मुसळ जें दिसता, थंय भात जर दवरलें आनी हें करपाचें जाल्यार सकाळीं उठून तांदूळ करून येताले अशें जाणटेले सांगता. आनी तें मानपाक जाय खरें, कित्याक थंय दातेंय आसा. हें हालींचें दातें न्ही, आनी म्हाज्या ल्हानपणाचें न्ही, तें केन्ना दातें हें केल्लें तें परमेश्वराक खबर. आनी ते दोनूय हें आसा, ते राखणदाराचें हें करपाक. जात्याची म्हायती कितें आसा, पयलीं खंय कितें आशिल्लें, थंय कितें एक जेवण करपाचें आसा, थंय तेंचे मानाय बिनाय आसता पयलीं, ते खूब आसतालें काम. तेंकां जेवण बी करपाक तें थंयसर तें हें करप पळय, आमकां अमकें अमकें जाय, फाल्यां तांदूळ जाय जाल्यार तें भात व्हरून दवरप पळय थंय.
ते कोण पयलीं तेंचो पळय कोण हें आशिल्लो पळय न्ही तो तें सांगप खंय ताणें हें आमकां फाल्यां अमकें जाय कुदळ व्हरप ही अमके कडली जमीन आसा ती फाल्यां खणोंक जाय अशें खंय जातालें हें आमीच्या हितूनसून न्ही हें जाणटे आतां तेंचे जाणटे पळय कोण आसा न्ही ते सांगत आसा आनी आमी आयकत आसा तेजो हें इतिहास. ही जी आमची हांगा जो हांवें अधिकारी म्हटलो तो अधिकारी वेगळ्या वेगळ्या नांवांनी ताका वळखतात. म्हणजे जेन्ना बेताळाक थंय गाराणें घालता तेन्ना सगळे देवांक उलो मारता. तातूंत भितर ते ह्या देवाक बुरजा देंवचार अशें म्हणटात. पूण तें कशें कितें तें म्हाका खबर ना. ताका कांबळ बी तशी कांय लागना. कांबळ बाबा हांगा दिवपाची आसता न्ही देंवचारा बी तशी कांबळ तशी कांय लागना. हांवें पळय जें कितें एक चवकशी केली आनी थोडे मनीस आसा तांकां हें सगळें समजता की बाबा हो खरो कोण, तांकां दिसता अशें कितें, तांकां कितें तरी सिद्धी आसा. अशा मनशान एक मनीस असो आयलो हांगा आनी तो हांगा ह्या देवाच्या समोर बसलो आनी आमी देसाय सगळे ते दीस जमले आनी ताणें आमकां अशें सांगलें की हो देंवचार बी म्हणपाचें ना ताका, तो एक अधिकारी. आमकां पयलीं जाणटेल्यांनी सांगलेलें म्हणजे खरी थंयसर कितें आशिल्लें पयलीं खंय थंयसर अशी वायन आशिल्ली आनी 5 अशीं वायनां आशिल्लीं खंय आनी थंय पयलीं तो देंवचार पळय आसा न्ही तो खंय कितें आशिल्लो तेंच्या जाणट्यांक खंय ह्या हांगासरल्यानसून माळशेक व्हरतालो रातचो हें करून म्हणजे ती कळनाशिल्ली म्हणजे ती ड्युटी कशी खंय ती घेवन तो तांकां थंय व्हरून तो हांगा हाडटालो ह्या हितून तेंच्या म्हणजे तांकां कोणी गेलो जाल्यार तांकां हाडून पावप थंयसर. आनी अशी तुका खूब थंय प्रचिती आसा थंयसरल्यान हें करून. अशें म्हटलें जाता की पयलीं देसाय कितें रात आसताली न्ही आनी नवरात्रां बी कितें जातालें माड्डोळ वचपाचें आनी पयलीं श्वापदां खूब आसतालीं. वाग आसताले बिबटो आसताले कोण कोण रानटी भंय आसता न्ही नाल्यार दुसरे कडेन खंय वचपाचें जाल्यार तो खंय स्वता आपलें हें घेवन चूड घेवन तांकां देसाय वाट दाखयतालो अशें म्हणटा सांगता जाणटेले. जो आमी नैवेद्य दिता तो टोटल वेज नैवेद्य. हांगा जर कितें कोणाचेरूय संकट आयलें गांवच्या लोकांचेर जाल्यार ते नाल्ल दवरता हांगा आनी विडो दवरता सुपारी दवरता आनी अशें म्हणटा की तांचीं कामां जाता. म्हणून हेजे गांवचे लोक आसा न्ही सामके देवा मानता. हांगा फटिंगपणां बिकटेंपणां जायना चोरी जायना अशें म्हणटा. थंय कितें आसा थंय त्या जाग्यार सुद्दां कोणी पयलीं गेलो न्ही एक सुपारीचेर सुद्दां तर सुपारी काडली सुद्दां जाल्यार खंय तो इतको हें जातालो म्हणजे ती काडूं येना आजून सुद्दां तसो जाता. आतां थंय कोणी गेलो न्ही जाल्यार बेश्टी सुपारी पडलेली आसता पूण कोण हात लायना म्हणजे ताका इतकी थंयसर हें आसा हेजेर चोरी बिरी कोणूच ना हातूच लायना तेवटेन जाल्यार अशें नाल्ल सुद्दां पडलेले जाल्यार अशें तूं कोण काडना आतां कितें कोणाक कांय खबर ना ते कोणी अशें करता म्हणून अशें ते लोक तर कोणूच हात लायना इतकें थंय हें आसा. हें कितें उलयल्लें तें हें जाता तें धरता हें. थंय भ्रश्टाचार कसलोच जावपाक जायना तितली तुमी काळजी घ्या. शुद्ध सामकें सात्वीक आनी थंय सगळें पवित्र हें दवरपाक जाय अशें म्हण सांगलें तेन्ना आमी ही शेणाची जमीन सुद्दां आमी बाकी सगळ्याक टायल बील घातले हांगा घालूना आनी आमी तशेंच दवरलां. तो शुद्ध आसा आनी ह्या देवाक आमी केन्नाच रक्ताचें हें करप बी अशें आमी म्हणून सुद्दां ना. आमी ताका अशें कांयच आमी करिना. फक्त ताका आमकां सांगलें त्याच मनशान आमकां सांगलें दिवो तुमी 24 तास लावपाचो. सगळ्या देसायांचो एक दिवो तो आमी सकयल लायता. दारा कडेन थंय एक दिवो तो 24 तास आमचो दिवो चलता. पूण मागीर आमच्या कुटुंबान भितर थोड्या लोकांक जाणट्यांक बी अशें दिसलें एक 25 वर्सां पयलीं म्हजो बापूय आशिल्लो आनीकूय कोण अशे जाणटे आशिल्ले तेन्ना तांणी अरे आमी इतलो देव हो बरो आसा हें आसा सगळें आमकां राखण दवरता सगळें करता आमच्या केन्नाय संकटान पडल्यार तो आमकां पावता आमी इतकी श्रद्धा दवरता जाल्यार ह्या देवाक आमी कांयच दिना वर्सभर ताका एक नैवेद्य करता आमी देवाक आनी कितें करता सगळें करता ताका आमी कांय करिना. म्हणून आमी माड्डोळा गेले आनी
म्हाळशेक विचारलें. आमकां जेन्ना कितेंय संशय येता तेन्ना एक तर आमी म्हाड्डोळा म्हाळशे कडेन ना जाल्यार आमी पिरवाळा आमचो बेताळ ग्रामदेव तेजे कडेन चवकशी करता. तर म्हाड्डोळा आमी तेन्ना चवकशी केली आनी त्या चवकशीन आमकां सांगलें की तेन्ना आमी थंय म्हाड्डोळा म्हाळशेक म्हणजे ग्रामपुरुशाक आमी विचारलें आनी ताजेर आमकां सांगलें तुमी एक पानांचो विडो दवरा आनी केळीं दवरा. कितल्या पानांचो? 21 पानांचो, 21 केळीं आनी उजवाती लाया आनी हें फक्त पाडव्या दिसा आनी केन्नाच तुमी काययेक करपाचें ना. थंय ताका नैवेद्य आनी कितें हें तें ताका काययेक नाका. असो अधिकारी पुरुश तुमकां खंयच मेळचो ना. असो शुद्ध अशे प्रकारचें जाचें जिवन आसा आनी जाका खूब खूब मोठी शक्ती आसा, ती खूब मोठी शक्ती आसा, अशी तुमकां मेळ, तुमचें भाग्य अशें म्हणून ताणें सांगलें. त्या प्रमाण आमी हांगा हें करीत आसा. म्हणजे ताजी उपासना अशी कांय ना. आमी हांगा देवस्पण मंत्र बिंत्र कांय म्हणपाचें ना. सगळें आमच्या देवळान किंवा बाकीच्या देवां कडेन. हांगा आमचो मंत्र ना, कांयच ना. काम जशें जालें म्हणजे मागीर थंय खिचडी आसा न्ही, खिचडी घालता. ते खिचडी करणारे वेगळे आसा आनी सांगणें करणारे वेगळे आसा. जी पंचिश्टां आसा ती पंचिश्टां आनी हांगा जो ग्रामपुरुश आसा ह्या ग्रामपुरुशाची पुजा आमी करता. आनी अशें कितें कितें पयलींचें जें हें आसा तें अशें आसा. ग्रामपुरुशाची पुजा आमी करता आनी तो ग्रामपुरुश हो जसो पयलीं पासून आसा तोय केन्ना आयलो आमकां खबर ना. पूण ताजें अशें म्हणटा की तो आयलो आनी ताणें आनी ह्या अधिकाऱ्यान हो सगळो गांव जोडला अशें म्हणटात. तर हांगा आमी 10 दीस येवन रावता. येवच्या पयलीं आमी पयलीं म्हाड्डोळा वता. थंय ती आमगेली कुलदेवी, थंय आमी नमस्कार करता आनी मागीर हांगा सातेरी देवी आसा, हांगची गांवची देवी आकारा म्हणटात थंय. थंयच्यान मागीर बेताळा देवळां वता, थंय नमस्कार करता, थंय आमी नाल्ल दवरता आनी मागीर हांगा येता. हांगा आमगेलो 10 दीस मुक्काम आसता. हांगा कितें आसा, हांगा आमी नवरात्राचो थंय जशें आमी माळो लायता तसोच दर दिसा हांगा आमी माळ लायता आनी नमस्कार करता. आनी हें जें मुख्य दार आसा सकयल जें आसा तें वर्सांतल्यान एकदांच ओपन जाता. जेन्ना बेतळाचें तरंग येता हांगा तेन्ना ओपन जाता. नाजाल्यार बाकीच्या 365 बाकीच्या 364 दीन बंदूच आसता तें. हें पयलीं पसून चालू आसा पुर्वापार. जो बेताळाचो जो पुरुश आसा हांगचो रवळनाथाचो जो पुरुश तो येता हांगा तरंग घेवन येता. त्या तरंगा बरोबर सगळे गांवचे लोक येता आनी ते सगळे जातींचे, सगळे हिंदू धर्माचे तुमकां एकवट ते दीस पळोवपाक मेळटा. सगळे जातींचे लोक येता आनी ते तरंगा बरोबर हांगा भितर येता. आनी ते दीस आमी हांगा दसऱ्याचे दुसरे दीस एकादशी म्हणटात त्या दिसा ते येता हांगा. दसरो जाल्या बरोबर दुसरे दीस ह्या देसाईंच्या घरात देव आयलो अशें म्हणटात. तरंग येता हांगा आनी हांगा ताचें विसर्जन जाता. सगळे गांवच्या लोक जे आसा ते आमच्या हांगा ते ह्या देवाचेर श्रद्धा दवरून ते येता आनी त्या तरंगा बरोबर येता. तो देव हांगा मुद्दाम येता. हें हांगा जें स्थान आसा हाका एक गांवांत सगळ्या लोकांचो खूब हाका मान आसा. म्हणटकच तो देव सुद्दां हांगा येता आनी सगळी चवकशी करता की बाबा हांगा तुमी सगळें करता तें वेवस्थीत आसा काय ना, चल्लां काय ना, तातूंत भितर कितें चूक जाता काय ना, ही सगळी चवकशी तो करता. आमी ते दीस देसाय सगळे उपस्थित रावता. मिळते आणि या कुटुंबाचं सगळं देवाचं जे आहे ते करायला मिळतं. यात खूप आम्हाला धन्य वाटतं. नक्कीच आम्हाला पूर्वजांचे काहीतरी पुण्याई आशीर्वाद, आम्ही काहीतरी पुण्याई केली असणार म्हणूनच ही आम्हाला संधी मिळाली आहे आणि आम्हाला खूप आनंद होतो. आणि हे सांगायला मला खूप अभिमान वाटतो की हे आमच्या कुळाची ही परंपरा, ही संस्कृती ही आम्ही अशीच जपायला हवी आणि ही अशीच त्याचं जतन करायला हवं. आमच्या पुढच्या पिढी तितकीच उत्साहाने याच्यात भाग घेते आणि सगळं करतात, सगळे एकत्र येतात. यात खूप मोठा आनंद आहे.